Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. म्हणजे भाजी बी खूप महाग झाली न्ही, इतली लोकांमध्ये जायना. सगळ्याहून पहिली फर्स्ट हांवें दुकान घातिल्लें हांगा. कितली वर्ष जाली तुमकां? म्हाका 3 वर्सां जाली दुकान चलोवपा लागल्या. केन्ना सांगिल्ली तुमकां? पयलीं बी सांगिल्लें? पयलीं आमकां सांगत आसता, कोण कोण सांगता म्हणजे डायरेक्ट काय सांगला, कोण कोण सांगता तुमचे गाडी काडपाक काडटा. आमी काडटलेच गाडी, कितें जाणा आमकां बरें रस्तो म्हणून. पण अकस्मात काडले आमकां कित्याक आमी मातशें आमचें मोड चड जाल्लें, आमी काडटा आसले बरें भशेन सांगलेलें जाल्यार. आमचें निकळून काडटा आसलें सामान, अकस्मात मोडून काडलें इतलेंच आनी कांय ना. काडपाक दुसरी गोश्ट हांवें ताका जाल्लें म्हाजे गाडये ताटपत्री बेश्टी वयल्यान पॅक करूंक आमी भितर पावस पडटा न्ही, भिजतलें भिजलें सामान आसलें ना म्हणटा, सगळें काडपा म्हणटा तें, कांयच उरपा जायना म्हणटा. आतां आमकां हांगा कार्ड म्हणला न्हू, जाल्यार आमकां खंय तरी एक तेंच्यांनी जागो दिवपाचो बसपाक, कळ्ळें न्हू. खंय तरी एक जागो हांगा बंद केला बरोबर, हे रस्तो एरिया आमकांय खबर आहा. खंय तरी आमकां एक जागो दिवा, आमी बाजारांत गेल्यार आमकां बाजारांत घेयना. हांव सदांच पयलींच्यान उलयतालो की एक सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आपली स्वताची अशी वळख ना. वी हॅव आमचे जे कोण रिप्रेझेंटेटीव आयल्या दे हॅव फेल्ड द पीपल व्हेरी बॅडली. आज तुमकां खबर आसतलें हो जो जागो आसा तो PWDचो आसा, नो डावट. तो कित्याक लागून केल्लो, एक्सटेंशन म्हणून केल्लो जेन्ना ब्लॉक पडटाले हांगा. आज सावर्डेचे लोक जर कितें आसा जाल्यार ते सदांच कुडचड्यार डिपेंड आसा. हांव सदांच आमी खूबदां म्हणजे प्रेस मिडिया थ्रू सुद्दां म्हणलें की सावर्डे आमकां मार्केट जाय. सावर्डेच्या लोकांक जर सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो जाल्यार तांकां एक मार्केट जाय, बसपाक कितें तरी अरेंजमेंट करपाक जाय. वी आवर रिप्रेझेंटेटिव्स हॅव फेल्ड अस. जावं तो हो आयचो आमदार, पयलींचो आमदार, ताजे पयलींचो कोणूय आसूं, दे हॅव फेल्ड अस. आमचे कडेन आज कांयच ना मार्केटाक. वी आर टोटली डिपेंडंट ऑन कुडचोरे. आतां हो मार्केट जो जालो टेम्पररी जालो बिकॉज दीस पर्टिक्युलर एरिया वॉज नेवर इन यूज. कळ्ळें? ही जर तर तुमी पळयत जाल्यार हो एक बेश्टो करून घेतला पेटोवन, पूण तो बेस्ट आयडल आसता. त्या वाट्याचेर हे लोक हांगा बसून बिझनस करपाक लागले. आमच्या सावर्डेचे एरियेचे ग्रामस्थय तातूंत एड जाले, कोणाक बसपाक केन्ना हाडायला ना. आनी आय डोंट नो पंचायत वॉज इनवॉल्ड इन इट, कित्याक तातूंत सोपो कलेक्शन आसा. आतां तांणी रिसिटी दिल्या काय ना त्यो म्हाका खबर ना. जर तर पंचायत सोपो कलेक्शन घेता दॅट मिन्स हांगा बिझनस चलता. आज जर तुमी मार्केटान पळयत, मार्केटान कितलींशी इलिगल शॉपां आसतलीं किंवा कोण तरी सोंप्यार बशिल्ले तांकां वेवस्थीत करून सोडा अरेंजमेंट केला. आतां ह्या लोकांक अकस्मात अशें भायर काडप आनी तांच्या पोटार लात मारप. तांणी सामान हाडिल्लें आसा, ताचें सामान कुसतलें, तांणी खंय वचपाचें. इफ यू कॅनॉट गिव देम दुसरो तांचो अरेंजमेंट जर तुमी करना जाल्यार तुमी तांकां झपत करून अशें काडप सरकारान बरोबर न्ही. आनी वेर इज आवर पंचायत बॉडी. पंचायत बॉडी जर सोपो कलेक्ट करता जाल्यार इट इज देअर रायट टू प्रोटेक्ट देम. जाल्यार इतल्या लोकांक हांगा प्रोटेक्ट कशें करचें ना. आज फ्युअल म्हारग जाल्लें आसा. सावर्डे पोल्तडच्यान बाजारांत वचपाक लोकांक परवडना. हांगा मार्केटान सगळें अवेलेबल जातालें, नुस्तें अवेलेबल जातालें, लोकांक सवाय पडटालें म्हणून लोक हांगा येतालो पयसल्यान. सो हो मार्केट जर तर जाता आनी एक लोकांक जर तर हांगा रेव्हेन्यू जनरेशन जाता, इट्स अ गुड सायन. फाल्यां मायनींग चालू जाता जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. त्या सायडीच्यान आतां रोड व्हडलो जाल्लोच आसा. हो जागो बेश्टोच आयडल उरतलो. हो लिगल प्रमाणे हांव पंचायती कडेन मागता, इवन आमचो आमदार गणेश गांवकार बाबा कडेन मागता की हाजेर ताणी सुटावो काडपाक जाय. हो जागो कसो तरी घेवन एक्वायर करून वा गव्हर्मेंटा कडेन घेवन प्रॉपर ताका मार्किंग करून प्रत्येकाक आपापलो कॅनोपी घालपाक जागो दिवं. मायनींग बंद जाल्लें 2012तल्यान आनी तेजे नंतर लोकांनी खंय तरी उदरनिर्वाह जावचो, कितें तरी चलचें म्हणून एक बारीकशें हांगा मार्केट चालू जाल्लें. आनी लोक हांगा फाटलीं कितलींशींच वर्सां हेजेर आपल्या उदरनिर्वाह करताले, कित्याक हांगा दुसरो वे ऑफ सोर्स ऑफ इन्कम तांकां कांय नाशिल्लें हांगा. सो तातूंतल्यान खंय तरी लोकांकय सवाय हांगा नुस्तें म्हणत नाल्यार वेजिटेबल सवाय मेळटाले, लागीं मेळटाले आनी तांकां एक दोन तेंगे दिसाचें कितें तरी सुट्टालें. ह्या विशयान तो मार्केट हांगा चालू जाल्लो. पूण आज सकाळीं PWD ऑफिसर ही नाल्यार जे येवन हांगा अकस्मात तांकां सगळें काळात म्हटलें. एक्चुली आमचे कडेन चडशे हांगाचे स्ट्रीट वेंडर म्हणून आमी सोपो कलेक्ट करता, तो आमी एक्चुली परमनंट स्ट्रक्चरा खातीर न्ही, फक्त रस्त्यार कोण बसता जाल्यार ताजे कडल्यान आमी सोपो कलेक्ट करता पंचायत. आनी त्या माध्यमांतल्यान तांकां थोडे रजिस्टरूय केल्ले आसा, तांचें रजिस्ट्रेशनय घेतिल्लें आसा आमचे कडेन. सो आज जो विशय जाला तो एक्चुली तांकां टायम दिवपाचो आशिल्लो, थोडे दीस तरी टायम दिवन तांकां विश्वासान घेवन हें करपाक जाय आशिल्लें. पूण तशें काय आज सकाळीं ही अकस्मात आयलो ऑफिसर आनी काडात तांच्या कायद्या प्रमाणे ताणें सांगलें आनी त्या प्रमाणे लोकांनी. पूण जे म्हाजे कडेन रजिस्टर आसा पंचायतीन, जे स्ट्रीट वेंडर म्हणून रजिस्टर आसा तांच्यांनी स्ट्रक्चर ना उबारता हांगा बसून. म्हणल्यार रस्त्यार हो पार्किंग एरिया एक्चुली PWDचोच जागो, आमी डिनाय करना पंचायत त्या पार्किंग एरियान. आनी लागीं आमकां खंय बसपाक लोकांक आनी प्लेस नाशिल्ले कारणान तांच्यांनी स्ट्रक्चर म्हणल्यार परमनंट स्ट्रक्चर न घालता, पत्र न घालता बेश्टे बसून धंदो करपाक तसो काय म्हाका दिसना. PWDचें कितें ऑब्जेक्शन आसतलें तरी हांव मिनिस्टरा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करता. ही कडेन आतांच उलयलो हांव, JE कडेन उलयलो तांच्या, जाल्यार ही म्हणपाक ते बेश्टे बसले स्ट्रक्चर नासतना, म्हळ्यार कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नाल्यार
पत्रे घालनासतना ते बसता जाल्यार आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना अशें तांच्यांनी म्हाका कळयल्लें आसा. त्या प्रमाणे तेणें थोडे दीस त्या प्रमाणे कितल्या आज कितें जालां अकस्मात तेंच्यांनी एक सामान नुस्तें म्हणत नाल्यार वेजिटेबल म्हणत फ्रुट्स म्हणत ते खंयच्यान तरी पयशे घालून हाडले आनी सकाळ फुडें अकस्मात बंद म्हणटकीर तांकांय जे हेवी लॉस जाता कित्याक तेय म्हणून दिसाक कितें जोडपाचें आनी तातूंत इतले हेवी लॉस तांकां जावचें न्ही. सो हांगा एक परमनंट मार्केट म्हणल्यार तेजे खातीर आमी जागो सोदीत आसा आनी हें करून हेंका एक परमनंट मार्केट हांगा बांदून दिवपाचो आमचोय प्रयत्न सरकार दरबारी चालू आसा. तो जालो जाल्यार हे मार्केट आमी थंय शिफ्ट करून परमनंट तांकां बिजनेस करपाक एक बरो प्लेस दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा.